प्रितीच्या भाव भयणींनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज ब्रेस्तार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 12वो विसवोर, वोड 49 ते 53 पर्यंत, 49 to 53. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकोया. तुवें उजो पेटोवंक हांव आयलां. तोरी तो पेटोवन भगभगतालो जाल्यार कितलो म्हूण हांव खोशी जावचो नासलो. हांवें एक बातीच घेवचो आसा आनी तो घे पर्यंत म्हाका कशे भाशेन जिवान जीव ना जाला. हांव पृथ्वीचेर शांती हाडूंक आयलां अशें तुमकां दिसता? हांव तुमकां सांगता, ना, बोगोर भेद घालूंक हांव आयलां. ह्या फुडें एकाच कुटुंबान 5 जाणां मदें अशी फूट पडटली. तेगां दोगांचेर आड आनी दोगां तेगांचेर आड. बापूय पुताचेर आड आनी पूत बापायचेर आड. आवय दुवेचेर आड आनी दूव आवयचेर आड. सासू सुनेचेर आड आनी सून सासूचेर आड. प्रितीच्या भाव भयणींनो, आयज जेन्ना आमी शिवर्तमान आयकता, आमकां अशें दिसता की जेजू आमच्या फामिलीन एकामेकाचेर आड येवपाक येयला. आनी जेन्ना आमी वाचता 50 आनी 3 वडीन, आयज जेजू कितें म्हणटा, ह्या फुडें म्हणटा, एकाच कुटुंबान 5 जाणां मदें अशी फूट पडटली. तेगां दोगांचेर आड आनी दोगां तेगांचेर आड. बापूय पुताचेर आड आनी पूत बापायचेर आड. आवय दुयेचेर आड आनी दूव आवयचेर आड. सासू सुनेचेर आड आनी सून सासूचेर आड. भाव भयणींनो, जेजून अहें म्हणूंक नाय जाल्यार कितले फावटी आमच्या फामिलीन अहें घडटा. समजा कोणाक देवाचें उतर कोणें वाचूंक ना, समजा ती क्रिस्तांव न्हय म्हणून, ताणें केन्नाच जें जेजून बरयलां ह्या पवित्र पुस्तकांत ती नोको जाल्यार, कितले फावटी जें जेजून बरयलां तें अशें घडटा की एका फामिलीन समजा 5 जाणां आसा, दोगां तिगांचेर आड वेतात, बापूय पुताचेर आड वेता, पूत बापायचेर आड वेता, दूव आवयचेर आड येता, सून आपल्या सासूचेर आड येता. हें सगळें घडटा. आनी जेन्ना हें बरोवन दिलां आतां, लोक जो हें वाचता म्हणटा, जेन्ना हांव म्हज्या सासूचेर आड वेतां, वो सासू आपल्या सुनेचेर आड वेता, ती देवाचें उतर उगडटात म्हणटा, जेजून बरयलां. जेजून सांगलां आमकां की आमी सासू आपल्या सुनेचेर आड वचोंक जाय म्हणून, पुताक आपल्या बापायचेर आड वचोंक जाय म्हणून. पूण भाव भयणींनो, आमकां ह्या उतराची सजमणी मेळोंक ना म्हणून आमी अशें करता. आनी देखून आयज आमी ह्या उतराची बरी सजमणी घेवया. जेजू आयज आमकां कितें सांगूंक सोदता, आयकात बरे भाशेन भाव भयणींनो. एके फामिलीन कितलो लोक म्हणटा आपूण क्रिस्तांव कित्याक ती तेर्स करतात, आयताराच्या मिसाक वेतात, मागणें करतात, एके भाशेन एका घरांत रावतात, आनी सगळे लोक समजतात की सगळीं क्रिस्तांव म्हणून बातीस घेतला. पूण भाव भयणींनो, आयज जेन्ना जेजू ही उतरां उलयता की म्हणटा, एका फामिलीन जेन्ना कुटुंबान 5 जाणां आसात, 3 दोगांचेर 2 तिनाचेर आड वेतात, ती हाचो अर्थ कितें? हाचो अर्थ की एके फामिलीन 2 जाणां जेजूचेर भावार्थ धरतात. जेजूचेर भावार्थ धरतात म्हणजे कितें? ती देवाचें उतर आयकतात, तें उतर नियाळ करतात आनी त्या उतरा प्रमाणे चलपाक आतां ती वावुरतात. पूण 3 जाणां जीं आसात, ती फकत धर्म करतात, मागणें करतात, तेर्स करतात, सगळें देवस्पण करतात. पूण देवाच्या उतराचेर केन्नाच भावार्थ धरिनात. ती फकत धर्म करतात. आनी देखून भाव भयणींनो, जो कोण देवाच्या उतराचेर भावार्थ धरता आनी त्या उतरा प्रमाणे चलता, ती आनी धर्म करतात त्या लोकां मदें सदांच आड वेतात. जो लोक धर्म करतात, ती सदांच जो लोक देवाचेर उतराचेर
भावार्थ दवरता तांचेर आड वेता. आनी भाव भयणीनो, हेच उतरां जेजू आयज आमकां सांगता. आमच्या फॅमिलीन आमी आमच्या बापायचेर, आमच्या भुरग्यांचेर आड येवपाक जेजू आमकां सांगिना. आमच्या चिंतनांनी जेन्ना आमी देवाचें उतर घेता आनी आमी ताचेर नियाळ करता, हें काळजान धरून हें उतर पाळटा, तेन्ना आमचें चिंतप संवसाराच्या लोकां भाशेन न्हय जाता. कित्याक आमचें चिंतप जाता देवाच्या उतरा प्रमाणे. आनी जो लोक ह्या संवसारांतलो आहा, हांव म्हणटा संवसारांतलो म्हणजे जो धन करता, तांची चिंतना सदांच जो लोक देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता तांचेर आड वेता. आनी देखून भाव भयणीनो, एक फॅमिलीनूच कितले फावटी लोक एकामेकाचेर आड वेता आपल्या चिंतनांनी. बाय म्हणटा, अरे बाबा अशें करूंक जाय, मिसांग वचोंक जाय, बरें रोप घालूंक जाय, आनी भुरगीं म्हणटा, डॅडी हांव उतर म्हाका जेजूचें उतर जाय, हांव जेजूच्या उतरान रिगून रावलां, वय हांव येतलो केन्ना, पूण म्हाका भावार्था जेजूचेर. आनी तेन्ना एकामेकाचेर आमी आड वेता. बापूय आनी बाय माय देवाच्या उतराचेर रिगून आसात, ती खरेंच भावार्थ दवरतात जेजूचेर, पूण भुरगीं केन्नाच ते आयकनात. भुरगीं देवाचें उतर करिनात, भुरगीं मिसाक वचनात, भुरगीं केच करिनात. आनी तेन्ना कितें घडटा, बाय माय एकदम रागार जातात. ती आपल्या भुरग्यांक व्हडल्या ताळ्यान उलयतात आनी आड वेतात ताचे वयर तांकां शिकोवन दिवपाक. पूण भाव भयणीनो, जेजून आमकां सांगलां की आमी कसली जबरदस्ती करपाची गरज ना. आमी कोणाक आमच्या फॅमिलीनूच सांगूंक जाय, येस तुमी वचोंक जाय, इगर्जेन वचोंक जाय, मिसाक आसूंक जाय, तेच करूंक जाय, मागणें करूंक जाय, तुमचें पवित्र पुस्तक वाचूंक जाय. असल्यो वस्तू जेजू आमकांय सांगिना. तो कितें म्हणटा, तुमी म्हजें उतर आयकात, ह्या उतराची सजमणी घेयात. म्हजो मोग जो म्हज्या उतरा प्रमाणे तुमी तें उतर जेन्ना तुमी पाळटात, म्हजो मोग तुमकां आपणायात. आनी जेन्ना तुमी ह्या मोग तुमी आपणायतल्यात, तेन्ना तुमी तुमच्या जिवितान म्हजें उतर पाळटल्यात आनी खरेंच भावार्थी जावन दुसऱ्यांक ही बरी खबर सांगतल्यात. नातर भाव भयणीनो, आमी फकत धर्म केलो, आमी सगळें जें देवास्पण करूंक जाय आसलें केलें, पूण आमी केन्नाच देवाच्या उतराचेर आमी भावार्थ दवरिना. आमचें जिवीत एका भावार्थी भाशेन चलना. फकत एका वेळार आमी उठ्ठा, थोडे मागणे करता, केन्नाय आयतारा दीस मिसाक वता, धर्म करता, पूण दुसऱ्या दिसा आख्ख्या दिसा आमी कसलेंच देवाचें चिंतना, त्या उतराचेर आमचो नियाळ करिना. आमी फकत आमकांच फटयता. कित्याक भाव भयणीनो, ह्या संवसाराचो लोक धर्म करता, खूब लोक आहा, दुसऱ्या धर्माचो लोक खूब मागणे करता, हें करतात, सगळें करता. पूण खरें म्हणल्यार जें तें शिकतात, तांचें उतर जें देवाचें उतर आमकां सांगता तें करिनात, आपणाचेंच करतात, धर्म करतात. म्हणजे 1 वर 2 वरां, अर्दें वर 15 मिनटां कितें मागणें केलें, त्याचे उपरांत एके भाशेन चाय मारल्या भाशेन ब्रेकफास्ट केल्या भाशेन आमचें जाता. आनी त्याचे उपरांत आमी आमचेंच करता आनी आमी समजता की आमी खरेंच क्रिस्तांव म्हणून. भाव भयणीनो, आयज जेजू आयज आमकां कितें सांगता, तो म्हणटा आमी फकत क्रिस्तांव न्हय जेन्ना आमी इगर्जेक वेता, आमी क्रिस्तांव न्हय जेन्ना आमी मागणें करता, आमी क्रिस्तांव न्हय जेन्ना मिसाक वा तेर्स आमी कसलें देवस्पण करता, आमी क्रिस्तांव जेन्ना ताचेर उतराचेर आमी भावार्थ दवरता, तें उतर आमी आमच्या जिवितान पाळटा. आनी खरेंच तें उतर जें आमी पाळटा ह्या संवसाराचेर आड, कितें संवसाराचो लोक ह्या उतरा प्रमाणे चलना. जेन्ना आमी उतरा प्रमाणे चलता, संवसार आमचेर आड येता, आमच्या फॅमिलीन आमचो लोक आड येता. आनी जेजू आमकां पयलें सांगून दिता, तो म्हणटा तुमी फटोव नाकात. लोक तुमचेर आड येतलो, तुमची फॅमिलींतलो लोक तुमचेर आड येतलो, पूण तुमी म्हाका तुमची चोत्राय म्हजेर दवरात, हें उतर पाळात आनी खरेंच भावार्थी भाशेन हें जैतिवंत जिवीत तुमी जियात. आयज भाव भयणीनो, ह्या उतराचेर आमी नियाळ करुया. खरेंच ही बरी खबर आमकां जेजू आयच्या शुवर्तमानान दिता. आनी आयज जेन्ना हें उतर आमी आमच्या काळजान धरून, आमच्या मनाची नडसणणी करून हें उतर पाळटा, तेन्नाच की आमी खरें जेजूचे पाटलावदार जाता, खरें आमी जेजूचे शिश्य जाता आनी एक दीस आमी स्वर्गार ताचे बरोबर जिवंक आमी पावतले. आयज तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता की हें उतर आमच्या काळजान धरून आमी हें उतर शिकतल्याव, वाचतल्याव, आयकतल्याव, पाळटल्याव आनी खरेंच भावार्थी म्हणून हो खरें जेजूचे शिश्य जावन आमी आमचें जिवीत वावुरतल्याव म्हणून. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडयता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातून तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वुंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकट तुमकां सगल्यांक, तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.